Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Jesu. Proglab Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Aradhan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, त्याजीत काळार आमी आसाव. आमच्या जिवितांत दोन कुशी आसात आनी आज आयच्या आराधना वेळार ह्यो दोन कुशी आमी पळयतले. कित्याक खंयच्या घडये आमच्या जिवितांत आमी रात म्हणली फूड करता, एका कुशीन कश्ट म्हणल्यार फूड करता, एका कुशीन सलवणी म्हणल्यार फूड करता, पूण आमच्या जिविताक एकच खूश न्ही. देवाचें उतर आमकां सांगता आनी एका कुशीन आमकां वचूंक आसा. कित्याक आमचो देव आमकां आमची जिणी पवित्र करता, आमची जिणी आशिर्वादीत करता. त्या खातीर आमी देवा थंय वचोंक जाय. कीर्तनकार सांगता, सर्वेस्वराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तातूंत सगळें, संवसार आनी तातूंत वस्ती करता ती सगळी. आनी दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या, न्हंयांचेर ताणें ताका तीर करून दवरलां. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर ह्या किर्तनाद्वारे स्पश्ट सांगता, आमी सक्कड देवाच्या अधीन आसाव. कश्ट येवं दी, भियेवचें नाका. आमच्या जिवितांत सलवण येवं दी, भियेवचें नाका. आमच्या जिवितांत विविध समस्या येवं दी, भियेवचें नाका. कित्याक आमचें सगळें देव आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचे हर एकल्याच आमी ताच्या अधीन आसाव. सगळे पृथ्वी आनी सगळे आमी ताची परजा, ताची भुरगीं आमी ताच्या हातांत आसाव. आनी देवा परत किर्तनकार आमकां सांगता, इतलें मात्र न्ही, आमी सक्कड सर्वेस्वराच्या पवित्र पर्वतार आमी चडतल्या. आमी ह्या संवसाराच्या जिवितांतून उतरून देवा थंय आमी जैत जोडतल्या. देखून सर्वेस्वराच्या पर्वतार कोण सोडूंक शकत? ताच्या पवित्र स्थानात उबो रावंक कोण सकत? नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसतलो, फडकेरपणाचेर आपले मौन धरिनासतलो, शपथ घेवन पेल्याक फसयनासतलो. ताका मेळटलो सर्वेस्वर आशिर्वाद, सर्वेस्वराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवंदरा देवाची नीत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भाविनीनो, आमी देवाच्या पर्वताक या. आतां उंड्या रुपार जेजू आमच्या सांगता हाजीर जातलो. आनी ह्या सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसचें देवाच्या पवित्र पर्वताचेर आसचें. आनी ह्या देवाच्या पवित्र पर्वताचेर आमची जिणी नितळ करची, आमचे जिणी पवित्र करची, आमचे कश्ट दूख ताका सांगचे. आमी ह्या संवसारी जिविताचे दूख ताच्या पांयांतणी दवरचें आनी आमी सकडी सौम्याच्या स्पिरितान भरचें. ही कृपा देवा लागीं मागया. जेजूच्या संगतपणान जिवचे खातीर उंड्या रुपार जेजूक आमी आतां आमचे मदें आपोवया. आसरो तुंस मोचे कोठे, तुंस मोजो कोरो इष्ट, तुंस मोजो देव. तुंस मोजो आसरो, तुंस मोचे कोठे, तुंस मोजो कोरो इष्ट, तुंस मोजो
सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा सोम्या जेजू तू जावन आसाय म्हजें खोटें तू जावन आसाय सोम्या म्हजो आसरो तू जावन आसाय म्हजो इश्ट सोम्या जेजू जिविताच्या रातींनी हांव पाशार जाताना काळोखाच्या घडयांनी म्हज्या जिवितांत हांव पाशार जाताना म्हज्या जिवितांत निराशेची घडयो हांव पाशार करता आसतना सोम्या जेजू ह्या संवसारी एकसुरपणाची घडितां हांव फूड करतना सोम्या म्हाका तुजे बगार कोणूच ना सोम्या जेजू आज तूं म्हज्या वांट्याक म्हजो रक्षक जावन आसाय त्या देखून जेजू ह्या घडये हांव तुज्या पांय तळी आयलां दिसपडते म्हजें जिवीत फाटल्या दिसांनी हांव जिवन आयलां सोम्या सबार फावटी आमी ह्या संवसारी जिवितांत मस्त संकश्टांक सांपडलां जायते फावटी जेजू हांवें म्हज्या ह्या दोळ्यांनी दुखां घडयल्यांत सोम्या जेजू जायते फावटी हांवें एकसरपणांत भियेवन म्हाका कोणूच ना म्हणलें खंत जाल्ल्या वेळार तुजेर म्हजी दिश्ट घाल्या सोम्या आनी त्याच बरोवशान म्हज्या जिविताचे कश्ट म्हज्या काळजांतलें दूख म्हज्यो बेजारायो म्हज्या मोतीन दसली जायती बेजाराची चिंतना म्हज्या खांद्यार आसची सर वजान जिविताचें घेवन सोम्या तुजे लागीं आयलां कित्याक हांव जाणा सोम्या तूं म्हजो इश्ट तूं म्हाका सांबाळटाय तूं म्हाका सोण घालिनाय तुजेर भरवंसो दवरल्याक निरंतर तूं राखताय सोम्या सोम्या ह्या घडये म्हजें जिवीत तुका समर्पिता म्हज्या कश्टांचें जिवीत तुका समर्पिता म्हज्या काळोखाचें जिवीत तुका समर्पिता म्हज्या बेजाराचें जिवीत तुका समर्पिता सोम्या म्हजे सांगता राव जेजू आनी म्हाका चड आनी चड घट कर हांव तुका आराधन करता तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो वैज तूंच म्हजी सखत तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो वैज तूंच म्हजी संगत तूंच
सगळ्या या काळजा मोकामोळ सोता म्हज्या जिविता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वां हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा हालेलुया 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 बुश्यां भाव भयणीनो भावा भयणीनो मनुष्याचें जिवीत हर एकल्याचें एक न्ही तर आनी एक तरान कश्टांचें थोड्याच वेळा आदीं हांव ह्या आराधनाक तयार करनासलो ह्या वेळार एका बंगलोरच्या एका फिरकेचे तावनो एक भयण म्हाका फोन करता फादर आयच्या आराधना वेळार आमचे बसत मागा म्हज्या न्हवऱ्याचो 3 म्हयने तावन सांबाळ मेळोंक ना कंपनीत हांव सांबाळ मेळनासतना आमी मस्तो कश्टार आसा घरा कितें आमचो खर्च दीस पडटलो की कश्ट जाल्यात आमी मस्तो टेन्शनार आसा फादर आमचे बसत मागा एक जिवीत सारचें खंडी जावन ह्या कुटुंबा कश्टांचें कित्याक तांच्या कुटुंबाचेर आयिल्लें हें मोड एका रितीन तांकां कंती बरीत करता वडल 2 वरांचेर हांव इल्लेशें हांव रेस्ट करया म्हूण हांड पडलो आनी ह्या वेळार आनी एका व्यक्तीन म्हाका फोन केलें फादर इल्लें डिस्टर्ब करता बेजार करिनाकात फादर म्हज्या एका दुयेंस आसो तुमी मागचे कितलें सांगल्यार आयकना नुस्तो हट करता काजार जावन पाती एक डायवोर्स जालो सेकंड काजार जालें आतां परत हुंदोणी ना आमी मस्तो टेन्शनार आसा म्हजो पती टेन्शनार आसा आमकां कितें करचें समजना कितलें सांगल्यार आयकना बाबा भयणी खंयच्या कुशीन गेल्यार कुटुंबा जिवितांत असले समस्ये एक न्ही तर आनी एक तरान आमकां येवनूच आसात पिडा
खंत बेजाराई सलवणी निराशा फाटल्यान एका फाटल्यान एक आमचेर येवनूच आसा. बाबा भयणी, आमी खंत करची नाका. जेजू हांगासर आसा. हे घडी भर ह्या आराधनांत भाग घेवची तुमी. तुमच्या कुटुंबांत कितें घडता, तुमच्या जिवितांत कितें घडता, कितें तुमी पिडा भोगून आसात, कितें तुमी कश्ट भोगून आसात, कितले समकालीन समस्या तुमी तुमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक जिवनांत पूर्ण करनासात. जेजू चर्चीन हाडा. कित्याक तुज्या आनी म्हजे मुखार आसा तो आमचो मोगाळ इश्ट. तुका आनी म्हाका हर एकल्याक समजोवन काण घेता. एक इश्ट म्हळ्यार जीव दिवचे तसलो इश्ट. ह्या इश्टान आमचे खातीर जीव दिला, आपले रगतच वारयलां. आमी उडोल कुर्सावाची वाट केली. त्या कुर्सा वाट्या वेळार ह्या आमच्या इश्टान कितले सोंसले कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार हाडले. ते मरणाचें फर्माण, त्या जर्मदाचे मार, त्या कालवरीची वाट, त्या कालवरीच्या वाटेर ताची पडणी, त्या कालवरीच्या वाटेर शिपायांचें क्रूरपण आनी ताणें केल्ले ते मार, लोकांत ताची ती दाखयल्ली अलक्षा आनी अकमान. आनी त्या कालवरीच्या दोंगरार पावता आसतना ताचे ते हात आनी पाय, त्या पांया भितर रिगले ते खिळे, आनी त्या घडये त्या गळ्यांत तावन उसळलेले ते रगत. आनी ताका त्या कुर्सार उबारच्या घडये ताणें भोगले आटे बिटे. आनी त्या कुर्साचेर 3 घंटे उमकाळून ताणें ताचे भितर सोंसले वळवळे आनी ते कश्ट आनी त्यो मरणाच्यो ओडी आमी चिंतूंक असाध्य. बाबा भयणीनो, चिंतूंक असाध्य. हे पुरा आमच्या दोळ्या मुखार हाडटना तुजे आनी म्हजे कश्ट कितें जावन आसात. इल्लीशी पिडा येता आमकां, इल्लेशे कश्ट येतात, आमकां भें दिसता, आमी मस्त कंत करता, आमी मस्त टेन्शन करता. पूण बाबा भयणी, ह्या समयान भोगले हे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना ताणें सोंसली ती दूख आनी ताणें सोंसले ते वळवळे, त्या समयाचे आमचे कश्ट आमकां कितें जावन आसा. सगळी ह्या इश्टान म्हज्या आनी तुजे खातीर सोंसल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी भिवचे नाका. कित्याक आमचो सुमी आमच्या आमच्या बरेपणा खातीर इतलें सोसूंक तयार जालो. ह्या सोम्याची काकूळतो आमी नियाळ करया. देवान ह्या ताच्या पुता आमरे पाहत आमचेर दाखयल्लो मोग आमी उडास करन त्या सोम्याक आमी अगोळसिया. तुमची जाप काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजी काकुळतो सासनाक बळटा. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका ओगळशिता. सर्वेस्परा तूं कृपाळ, मोगाळ आनी दयाळ. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या दये पासून तो आमकां तूं वाटायताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या जिवितांत बरेपण आनी तुजी दया म्हाका संगात दितली. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजे दये प्रमाणे म्हजो तूं उडास करताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजी दया माया सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजो अद्भुत मोग तुवें म्हाका दाखयलाय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा
तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तुजी दया वेडो घालता. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजेर तुज्या दयेचेर बरवसतल्यांचेर तुजी दिश्ट तूं खंयचयताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजी दया आकाशाच्या वंता पर्यंत. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजे दयेक लागून आमकां तूं पातकांतलें सोडयताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या मोगाळ दयेन आमची सर्वांची तूं काकुळट करताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या काकुळटीक केदींच अंत ना. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तूं दयाळ जावन आसाय आनी म्हाका मेळोंक येताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय काकुळटीचो देव आनी एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजी दया जिवा प्रासबूसो. काकुळतीच्या सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तूं म्हज्या प्रार्थन तूं तिरस्कार करिनाय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. सर्वेस्परा तुजे व्हड दयेन म्हाका तूं आयकताय. काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका वगळशिता. बाबा भयणी देवाची कागळतो देवाची दया कितली आनी की आमी सांगूनच वशीत. देवाक आमी कितलें हरसिलारी पावचे ना. आमी सक्कड ह्या घडये सोम्या करसी हा. आमी एक घडी बर उबी रावया देवाची स्तुती करया आनी त्या देवाक आमी हो घडसिया. ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಹಲದೆ ದಾಹ ತೀರಿತೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು. ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ನಿಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ನಿಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಸಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀ
ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 देवाची उतर ऐकून या घडी आमची काळजां तयार करया. जेजूच्या जिविताच्यो दोन कुशी बाबा भयणी आता आमी निहाळतल्या. जेजूच्या जिवितान दोन कुशी, एका कुशीन ताचें मरण आनी एका कुशीन ताचें जिवंतपण. जिवंतपणाक ताणें पावसय तर ताणें मरण मरसय. इदाची देवाची ताच्या बापाची मांडवड ताच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना जेजूकी कश्ट भोगले आनी तो ताबर पर्वताक गेलो, मागण्यांत बुडलो. मागण्यांत बुडता आसतना थंयसर ताच्या जिवितांत पुता तूं एकसो रावनाय, हांव तुजे संगता आसा, हांव तुजो बाप तुजो मोग करता, हांव तुजे कश्टांनी तुजे चोवे आसा आनी तुजे कश्ट हांव माई बुरीत करता. कितल्या पुरबाचें बापाचें आनी मोग पुताचें ती एक भेट. एक घडीभर आमी ती नियाळ करया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शोभ वार्ता. महिमा तुका येसू मिया. हे संगती विशांत ताणें कोणाक सांगना म्हूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मातबरांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय आनी ताका मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. इतलें सांगून जातस सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रोक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखावळचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूरूप परजळीत धोवें जालें आनी आपले 2 जाण ताचे लागीं संभाशण करतले. तो मोइसे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळटले. ताच्या निर्गमना पुर्वी देवाची मांडवळो जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयतले. देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्त. एक घडीभर आमी नियाळ करया भाव भयणीनो देवाचें उतर. एक पावटी हांव आनी म्हजे 2 सांगाती याजक एक कडेन आमी भोंवून गेल्ल्या वेळार एक सोबीत तोट आसलें. त्या तोटाक आमकां ताणें आपोवन व्हेलें. त्या तोटाच्या मालिकान मनशान
ताच्या तोटांत सकट नमुनेची रोग जडां आसली. अपुरबायचें तोट माडयो अपुरबायत पुश्टी इद्यो मोठ्यो आसल्यो. माड बरें फळ दिवचें माड, मिरी, आंब्याच्यो सुश्यो आनी विविध चक्कट नमुनेच्यो फळांची झाडां पूर आसलीं. इतली खुशी जाली. आमी ताका सांगलें तुजें तोट भोवस अपुरबाय, हांगास रावया म्हूण दिसता, इतलें बरें आसा. आनी ह्या वेळार तो मनीस म्हणालो, फादर तुमी आतां हें तोट बरें आसा म्हणटात, पूण एक दिसा ह्या जाग्यार हांगासर एक जड नातल्लें व बोरगुडो आसलो. आनी ह्या बोरगुड्यार हांव आयिल्लो. कर्कट्या वतांत हांगासर रावोन हांवें कुंडूंक सुरू केल्लें. ह्या गुड्यार हांगासर बांयो काडल्यो, बोरवेल काडल्यो, उदक जालें. आनी ताचे उपरांत हांगासर झाडां लायलीं. आज हें तोट सोबीत दिसता, मस्त फळ आसा. आज म्हाका कितली थंडाय मेळटा गी, तितलेंच तें म्हजें तकली तापल्ली, म्हजें आंग घामान तण मुदो जाल्लें. ह्या वताच्या बाराक हांव जायते पटी सीक पडलां. आनी इतलें जावन मात्र आज हें तोट उबें जालां. अर्था बरी दिसलें भावा भयणीनो तुजीं उतरां. कश्ट काडल्यार मात्र सूख मेळटा. एका मनशान आमी बरें बगीचे तर आमी कश्ट सोंसल्या शिवाय ते आसात. कोंडल्यार मात्र उदक मेळटा, आपशेंच मेळना. देखून आमी कश्ट काडचे. कश्ट काडल्यार मात्र आमकां सूख मेळटा. कित्याक एका नाण्याच्यो त्यो दोन कुशी. जो कोण कश्ट काडिनासतना सूख भोगता ताच्या जिवितांत तें सूख अल्पकालीक. कित्याक तें सूख ताणें स्वंत रितीन तें जोडुल्लें न्ही. त्या देखून तो जाता तितले बेगीन ओगडायता आनी कश्टांची कूस ताच्या जिवितांत उपरांत येता. पूण जो कोण आपल्या जिवितांत कश्ट काडटा तो मनीस ताच्या जिवितांत आनी एक कोस सुखाची जोडटा. हें खंडीत म्हणलें देवाचें उतर आज आमकां सांगता. जेजू आपल्या जिविताची पयली कोस ताच्या शिसा मुखार दवरता. मनशा पुतान कश्ट सोसूंक जाय. मनशा पुताक लोकान तिरस्कार करूंक जाय. आनी मनशा पुताक ते कुर्सार मारतले ताणें मरण सोसूंक जाय. ही देवाची मांडावळ जावन आसा. देखून भावा भयणीनो, जेजून आपल्या कश्टांची चित्रण ताचे शिसा मुखार दवरलें. आनी हें चित्रण दवरता आसतना शिसांक भोगलें जायचंय. हें आमच्या मेस्त्री कशें जाल्यार आमकांय भविश्यांत तेंच आसतलें. त्या देखून थोडे पाटी सरले जावंक पुरो, ह्या थोड्यांच्या मुतीन दुबाव रिकलो जावंक पुरो. पूण जेजून काडिल्लें मेट फाटी दवरलें ना. देखून बाबा भयणीनो, पयल्या सुवातेर आमी जेजू मुखार आसां. आमचें जिवीत आमी जेजू मुखार दवरया. आमच्या जिविताचें चित्रण जेजू सारकें.
जर आमच्या जिवितांत आमकांय सूख जाय, आमकां संतोष जाय, आमी कश्ट सोसूंक तयार जायचे. कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो. कश्टां शिवाय कोणाकच ह्या संवसारांत सूख या संतोष मेळिल्लो ना. आवयो तुमी हांगासर आसात, तुमच्या भुरग्यांक तुमी जल्म दिला. 9 म्हयने ववयता आसतना तुमी आवयनो कितले कश्ट तुमी सोंसल्यात. तुमची भुरगीं नेणान जावंक पुरो, पूण तुमी जाणांत त्या प्रसूतपणाची दूख आनी त्या भुरग्याक वाडोवचे ते कश्ट तुमच्या भुरग्यांक गुत्तुना जावंक पुरो, पूण तुमी आवयनो तुमी भोगल्यात. आनी एक घर कुटुंब सांबाळची जबाबदारी तुमी बापयनो तुमकां खंडीत गुत्त आसा. तुमचे हात पाय तुमी झरयल्यात. तुमचे कूड तुमी घामाक मुदो केल्या. वतांत कर्कट्या वतांत लोकांच्या बागलार तुमी घोळ्ळ्यात. तुमी बांदिल्लें घर आज सोबीत आसा जावं पुरो, पूण हें सोबीत घर उबें जायचें जाल्यार तुमची कूड तुमी झरयल्या. त्या कुडीन तावन घाम वारयला, त्या देखून तुमचें घर उबें जालां. तुमी आज दिल्लें विश्वास समाधान सोडता जावं पुरो, पूण एक दीस तुमी दांब बांदून म्हणले बरी काम केलां, कश्ट काडल्यात. हें सक्कड हांवें तुमकां सांगचें कित्याक मनशाचें जिवीत म्हळ्यार तशेंच. आनी हें देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून आज कश्ट आमच्या जिवितांत आमी सक्कडांनी स्विकार करूंक तयार आसचे. कश्ट सुखी जिविताची तयाराय. कश्ट आमकां एका रितीन आमकां संतोशाच्या खुशी करची ती वाट. मरण कशें जिवंतपणा कशीन व्हरता म्हणलें जेजून आमकां आज दाखयलां, तशेंच आमकांय संवसारी जिवितांत कश्ट आमकां खंडी जावन संतोशा कशी व्हरतात हें आज आमी जाणा जायचें. देखून भावा भयणीनो, जिवीत म्हणलें आमी सकारात्मक रितीन घेवचें. कश्ट तुमकां येतात, पिडा तुमकां येता, समस्या तुमच्या कुटुंबांत येतात, तुमच्या घरांत आर्थीक संकश्ट येतात, तुमच्या घरांत चिंतले तुमची जायना आनी तुमी निराशेक सांपडतात. भिये नाकात, कित्याक आमच्या सोम्यान चलली वाट तुमी आनी हांव चलता. आनी त्या देखून त्या वाटेन चलतना हांव आनी तुमी एक सुरीन हांव आमचे सांगता सोमी चलता. हें उडास दवरा. तूं हर एक तुज्या जिवितांत कश्टांचे मेट काडताय. तुज्या कश्टांचे मेट तूं काडता आसतना कालवारेच्या दोंगरार कश्टांचे मेट काडिल्लो जेजू तुजे आनी म्हजे सांगता खंडीत आसा. सोमी आमचे सांगता मेटां घालता. देखून जेजू ताचे शिश्यांक पयले मरणा विशयां सांगता आनी उपरांत ताबोर पर्वताक थंयसर व्हरता. आनी त्या ताबोर पर्वताचेर ताचें रूप बदलता. तो दवोसू भर झळटा. मोइजे आनी एलिया ताचे बोंतणी रावतात आनी ताचे लागीं उलयतात. म्हळ्यार तसो अर्थ जेजूच्या कश्टांचो फळ हो जावन आसा. जेजूच्या कश्टांत उपरांत आसचें तो संतोश मरणा उपरांत ते जिवनपण तो परसड तो दैवीक संतोष कितल्याकी व्हरतो. आनी त्या देखून बाबा भयणी, तुज्या जिवितांत तुवें भोगचें तें कश्ट, तुवें भोगचें तें दैती पिडा शिडा, तुवें भोगची ती जिवितांतलें एकसुरपण, तुवें भोगची ती निराशा, तुज्या जिवितांतली सलवणी उडास दवर ती तुज्या संतोशाक एक तयार आय. तूं निराशी जाय नाका. जिवनपणाचो दीस खंडीत येता. तशेंच मनशाक
कष्ट सोसून निराशपण बघून एक दीस म्हज्या जिवितांत संतोष असो बरवश असो एक दीस येता म्हणलें आमी घट्ट करया आनी त्या सपातीन आमी सोम्या कडेन मागया. आमी सर्व आतां ह्या घडये सोम्याक आमचे जिवे समर्पया. हे घडी बरो आमी आमचे कश्ट आमची कणबेजाराय सगळें आमी जेजूक समर्पया. जावं पुरो तुमकां हर एक लागी तुमची कंत आसा, तुमचे बेजाराय आसा. जावं पुरो तुमकां जायत्या जाणांक पिडा शिडा आसा, जायत्या जाणांक तुमच्या जिवितांत भविश्या कुटुंबा जिवितांत समस्या जातात, रीण आसा. जावं पुरो थोड्यांक भुरग्यांचें देणें ना म्हणली कंत आसा. जावं पुरो थोड्यांक तुमकां दुर्बळकाय आसा. जावं पुरो तुमकां थोड्यांक भुरग्यांक मोग मेळना. जावं पुरो तुमकां पुडाराची कंत आसा. थोड्यांक काम ना, थोड्यांक आर्थीक संकश्ट आसात, रीण कशें फारीक करचें म्हूण कळना. हे सकट कश्ट घेवन आमी जेजू मुखार आसा. हे घडीभर आतां आमी सकट समर्पणाचें गीत गावया. आमचे कश्ट जेजूच्या हातान दिवया आनी तो आमकां सांबाळटलो. तो आमकां धैर्य आनी बुजावण तथापर पर्व जावं दी. ह्या कश्टांत म्हज्या खंतींत म्हज्या बेजारांत ताबर पर्वत ह्या घडये म्हाका मेळून दी. जेजूच्या संगतपणांत ताबर पर्वताच्यो परजड म्हज्या जिवितांत मेळटा. तो आमी एक घडी भर बघया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पया. एक सुरो हांव सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपकण म्हाका बगना. एक सुरो हांव सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपकण म्हाका बगना. सोम्या सो उजो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या दातांत आसतना कसलीच बेरान म्हाका ना. सोम्या सो उजो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसलीच बेरान म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकटलो हांव दयानानी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकटलो हांव दयानानी. एक घडी भर आमी आतां जिविताच्या वाटेर खंडी धांवनी सोम्या संगी समकोन आसा. ह्या घडये सगळी पवित्र सभा सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. बाबा भयणीनो, आमकां पवित्र सभा देवान एका आवय सारकी दिल्या. आमच्या जिविताच्या एकसरपणांत, आमच्या कश्टां दुखांत, आमच्या कंदी बेजारांत आमकां जायते फावटी कश्टांत सांपडलेल्या वेळार आमच्या पिडे शिडेंत आमकां राखोंक, आमकां मागोंक, आमकां सांगात दिवंक, आमकां पवित्र करूंक, आमकां दैवीक कृपा लाभशें करूंक, देवाच्या उतरान आमचो भावार्थ घट करूंक देवान आमकां पवित्र सभा दिल्या. ह्या पवित्र सभेंत विस्नार माखलेले, तेल आयलेले, पवित्र केलेले यासक धार्मिकां दिल्यांत आनी आमचे मदें जायत्या सभासनांक आमकां सेवे मारिपात आदार दिवची लायक भाव भयणी दिल्यांत ह्या सर्वां पासत मागया. देवाचें काम ही हरी एकली खर आसात आनी ह्या कामांत प्रत्येक तरान संवसारी जिविताचे कश्ट हाळू करचे, देवाचो मोग आमकां मेळशें करचें आनी त्या देवाच्या मोगांत आमी वाडोवन आमच्या जिविताची वजनां हाळू करचीं. हे मिसांव ह्या पवित्र सभेक दिलां
आनी ह्या सगळ्या मिसावांत आमचो पाप सैब आमकां मुखेलपण दिता. सोम्यान जेसू ही पवित्र सभा तुका आमी भेटोवन दिता. ह्या पवित्र सभेंत सेवा दिवच्या, आमच्या पाप सैबाक आमकां सोलोवन व्हरच्या, आमकां धैर्य दिवच्या, संगत दिवच्या, सोलोवन व्हरच्या, गवळी जतन घेवच्या बिस्पांक आमकां जिणी पवित्र करच्या, आमचें जिवीत हर एक रितीन बळादीक वावरतान करच्या ह्या सकांक धार्मिकांक आनी आमच्या भोंवतणी निस्पर्धा जिवितांत आमकां सेवा दिवच्या, आमच्या मुखेल्यांक वाड्याच्या घोरकारांक आनी कुटुंबाच्या वडिलांक आनी सेवा दिवच्या शिक्षकांक शिक्षकींक आनी विविध रितीचे सेवा दितेल्या हर एका मुखेल्याक तुज्या कृपेन तूं सांबाळ आनी तांकां तुज्या धैर्यान बर म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. मागया आमी बाबा भयणीनो आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबां पासत क्रिस्तांव कुटुंबांच्या पवित्रपणा पासत मागया. बाबा भयणीनो आमचें कुटुंब पवित्र आसा, आमच्या कुटुंबान देवाचें आजीरपण आसा, तर आमच्या कश्टांनी आमी भियोंक ना. कित्याक आमचो भावार्थ कुटुंबांत तशें मागणें, कुटुंबांत तशें संगतपणू, कुटुंबांत असो मोग, कुटुंबांत एकामेकांनी असो कंतुस्को, कुटुंबांत तशें शिगूण आमचें जिवीत घट करतात. सोम्या जेजू आमची कुटुंबां तुका समर्पित हांव. आमची कुटुंबां पवित्र कर सोम्या. तुज्या कृपेचो शिवर आमच्या कुटुंबाचेर वळोवन दी. आमच्या आवय बापायक तुज्या कृपेन तूं भर. ह्या आवय बापायक तांणी ल्हानतावन व्हड जाता म्हणसर एक कुटुंब बांदून हाडटा म्हणसर, कुटुंबाक जाय आसले वेवस्था करता म्हणसर काडिल्ले कश्ट, काडिल्ली वावंट, तांचो घाम आनी श्रम सोम्या तुका भेटोवन दिता हांव. आवय बापायनी कितें साक्रिफीस करूंक ना. ह्या आवयच्या बापायच्या साक्रिफिसा कितें सर आसा. खेदेवर ती तांची सेवा, खेदेवर तो त्याग आवय बापायचो. सोम्या हो त्याग आमच्या भुरग्यांनी समजोंक, आमच्या भुरग्यांनी आवय बापायचें मोल समजोंक, आवय बापायच्या वावुंटीचो ते मोल समजोंक आमच्या भुरग्यांक समजोणी दी. सोम्या जेजू आयच्या काळाची भुरगीं चड जावन सुलाबाची वाट पळोवन आसात. कश्ट म्हणलें गोतून आसतना दोन काणयो कश्ट जातात, कादारी बेस जोडतात, पूण हो जियोंक तांकां कश्ट मारतात. सोम्या आमच्या आवय बापायची देखतांनी घेशें कर. आवय बापायनी काडिल्ली वावंट तांकां प्रेरण जावं दी. आमची कुटुंबान जेजू राखून व्हर. आवय बापायन बांदून हाडलें कुटुंब पडोवंक सोडिनाका, तें पिड्ड्यार जावंक सोडिनाका.
हर एका आवय बापाचो त्याग आनी सक्रिफीस जेजो तो फळादी कर आनी आमची कुटुंबां गट भावार्थांत तीर उराशी कर आनी आमची भुरगीं आवय बापाच्या वाटेन चल अशी कर म्हण जेजो तुका आमी समर्पिता कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू जेजू तुझे रावंक जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावंक जेजू तुये माग्या बाबा भयणीनो प्राजीत काळार आमी आसाव प्राजीत काळ दंडवणेचो प्राजीत आनी साक्रिफीसचो विशेश जावन हर एक पातकांत असली काळजां परिवर्तन जावच्या खातीर मागचो काळ म्हाका आज आमी विशेष रितीन मनशाच्या परिवर्तना पासत मागया कितलींशीं जाणां देवातावन पयस आसात कितलींशीं जाणां भावार्थांतून पयस आसात तांच्या भावार्थांत हस्कत जाल्यांत देवाचेर दुबावतात पातयेंनी उणी जाल्या पेदेसपणाच्या वाटेक लागतात जायतीं जाणां ताच्या भावार्थांत हस्कत जावन घरांनी मागणें ना थोड्यांनी देवाचेर पातयेंनी सोण सोडल्या मागणें सोण सोडलां कितलींशीं जाणां मिसाक येनात कितलींशीं जाणां साक्रामेंत घेतले जियेनात देवाच्या कृपेन आज जियेनात हर एक तांच्या स्वा कुडीच्या ओडण्याक सरी जावन जियेतात वायट आनी अनिस्कळचीनी जियेतात कुडीच्या ओडण्याक ददोशी करतात अनैतीक संबंध दवरून काण घेतात आमची भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जातात आमची कितलींशीं जाणां युवा जाणां आज संवसारी वाटेक लागल्यांत सोम्यान जेजो ह्या सर्वांक तुका समर्पिता आमी जाणां सोम्या ह्या प्राजीत काळार आमी करचे साक्रेफीस आमी करचो उपास आमी करची दंडवणी आमी करचे ते मागणे आमी करचे ते अरयेक कुरसावटो आमी करचे ते तुज्या पाश्या वचून नियाळ सोम्या असल्यांच्या परिवर्तनाक बळ जावं दी सोम्या तुज्या जिवितांत खंय सर गेलोय हर एक पातकी तुजे ती फाटीं परतले सुगागट्यार बसलो लेवी आपलें जिवीत बदलून तुजे फाटल्यान आयलो आनी एकलो सुगागट्यार बसलो जाक्यो ताच्या जिवनांत उदार जालो आनी तो बदललो पातकी स्त्री सिमांच्या घरा तुज्या पांय धुवंक आयिल्ली तिणें जिवीत परिपूर्ण बदललें दमास्काच्या वाटेर सावल धर्नीक शेवटल्लो सांपण तरान बदललो सोम्या आमच्या युवा जनांक तुजे ती बदल परिवर्तन कर आमच्या कोण म्हालगडी कोण वडिलां आसात मिसाक येनात भावार्थ पाळिनात तुजे तोंड पयस आसात संवसारी ओडण्यां भरितल्यांत वायट ओडण्यां भरितल्यांत आमाल पिवण्यां भरितल्यांत संवसारी वैद्यरितीच्या अवगुणांक भरितल्यांत सोम्या तांकां आमी तुका भेटून दिता तांचें जीवन परिवर्तन कर सोम्या तुजे ती फाटीं हाड हो प्राजीत काळ आमी सगळ्यांनी करची प्राजीत आनी दंडवणी तांच्या परिवर्तन करण जावं दी तांकां तुजें जीवन बदलून दी म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं बळान प्रार्थिता आनी तुका आमी तांकां समर्पिता मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझे तय
परिवर्तन कर जासा सोम्या जेजू या घडी आम्ही तुका समर्पितांव कश्टांक सांपडलेल्यांक सोम्या कितली जाणां पिडेस्त जाल्यांत कॅन्सर वया ब्लड प्रेशर डायबिटीस या शिरांची पिडा स्पॉन्डिलायटीस या मूळवाद आनी विविध रितीच्यो पिडा कितल्योश्यो मनशांत असतात आज जेजू हांगासर या आराधनाक आयिल्ल्यांक आनी तुज्या या मिडियाद्वारे आराधनांत भाग घेतल्यांक विविध कोणाक मनशां पिडा आसा तांकां आमी तुका समर्पितांव तांची कुडीची पिडा तांच्या मोतीची पिडा तांचें डिप्रेशन विविध रितीचे संकश्ट तुका समर्पितांव सोम्यान जेजू कोणाचें रीण आसा कोणाक घरांत आर्थीक संकश्ट आसात घर चलोवंक कश्ट जाता तांकां आमी तुका समर्पितांव सोम्यान जेजू खंयची काजरी जोडी आज तांच्या काजरी जिवनांत समाधान नासतना आसात तांचे मदें संघर्श आसा थोडी डायवर्सा प्रयत्न करतात असल्यांक तुका समर्पितांव सोम्या तांकां लागीं हाड सोम्या जेजू खंयच्या काजरी जोड्यांक भुरग्याच्या देण्या पासत तुजे लागीं सोम्या ती मागतात तुका असात जाल्लें कंजन्स ना कंडी जावन मोग करसो देव तूं आनी तुज्या मोगाचो फळ जावन ह्या कादारी जोड्यांक आशिर्वादीत कर भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर आनी तांचे कश्ट निवार विविध रितीच्या नश्टांक कश्टांक सांपडलेल्यांक काम नातिल्ल्यांक परगांवांत काम नातिल्ल्यांक सोम्या मस्त रितीने संकश्टांक सांपडल्यांक तुका आमी समर्पितांव सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे हांव तुमकां सोम्या जेजू कितल्या जाणांनी आज तुज्या पांय तळी इत्यासावां आनी मागण्या धाडल्यांत सोम्या तुज्या पांय तळ आमी ती दवरतांव मंगळूरच्या एका बाबाक 3 म्हयने तावन कंपनीन सांबाळ बाकी दवरला तो मेळच्या खातीर आनी कंपनीन हेल्थ इन्शुरन्स करूंक ना ते बेगीन करच्या खातीर जेजू हें कुटाम तुजे लागीं मागता एक भुरगो विपरीत मोबायलाक एडिक्ट जाला शिकना डिप्रेशनाक वळख जावन आसा ताणें ह्या एडिक्शनांतले भायर येवंक जेजू त्या भुरग्याक आपड आनी काकुळट कर मुंबयत हांव न्हू एका भयणी 17 वर्सां जाले रे पिरियड्स जावना आनी ह्या वरवीं नुसतो ते खंतीर आसा एडना म्हणल्यार ह्या भुरग्याक हॉर्मोन्स प्रॉब्लेम्स आसात टॅबलेट काण गेल्यार सूज येता सोम्या तूं तुज्या दैवीक शक्तीन ताका बरें कर म्हूण मागता गोंयांत हांव न्हू आसून तामणी भयण जेजू तिच्या कुटुंबा खातीर मागता तिच्या कुटुंबांतले समस्या तुज्या पांय तळी दवरता ह्या समस्यांक जेजू पर्याय देणे आशिर्वादीत कर मुंबयत हांव न्हू डॉल्फी ब्राक्स ताच्या दुवेक जोस्फीन एका हेवी डायबिटीक्स आसा दिसा 3 फावटी इन्सुलीन काण घेवंक आसा सोम्या तिका बरी करून तो मागता तूं तिका आपड एका बाबांचो मेरला पदव एक असो एक जागो बरा मलान विकोन सोंग तो मागता सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल प्रेसिल्ला म्हणल्या भयणीक उडासची सकत गेल्या ती बेगीन पाटी मेळोंक जेजू तुजे लागीं मागता तुजी काकोळट कर
कुंदापूर तावन शोभा म्हणल्या भयणी तिच्या घराचें काम धरलें बेगीन पोंताक पावशें कर आनी त्या पुताक काम करचे कडेन मस्त त्रास मेळ्ळो नासात हे त्रासाखेर जावन बरें आतां ताका काम करूंक साध्य जशें कर म्हूण तुज्या लागीं मागतात तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू जसवीन म्हणली भयण आपल्या पुताक दुबईंत पयलेंच्या कामांत रिलीज मेळ्ळो न्हू आनी एक बरें काम म्हणल्या पासून अर्गां दिता अर्गांनी हो लाभ तुका सोम्यान जेजू गोंयांत हांव एक भाव मिसाक समो वचना ताची साल बरी ना बिजनेसांत ती इंट्रस्ट कान घेना आनी कुटाम कश्टार आसा मस्त कंदी बेजारार आसतात सोम्या त्या भावाचेर आशिर्वाद घाल आनी तशेंच ताच्या दुयेच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या कुटुंबाक समाधान दी म्हूण ती तुज्या लागीं मागतात ह्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल जेजू एक भयण कातार जाल्लें डायवोर्स जावन घराक कुळार आसा आनी आवय बापूय मस्त त्रास दिता ताणें समाधानीन घरा चलोवंक सोम्या ताका मोदी उस वाड दी म्हूण मागता हांव जेजू एका भयणीक विशेष ब्लिडींग जावन ते कश्ट जाता बेगीन बरी कर म्हूण ती तुज्या लागीं मागता जेजू तूं तिका आपड एकले आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक विनंती करता एक भाव PF आपलें नॉमिनेशन जावचे खातीर मागता बचपेतावन सारेश आनी जास्मीन आपलें घराचें काम रावुल्लें परत आरंभ करूंक तुवें सोम्यांत फावो करच्याक आनी तांच्या कादारी जिवितांत एक भुरग्याचें देणें मागतात एका घरांत दोगां भयणींक सोम्यान जेजू भुरग्याचें देणें लाभय म्हूण ती तुजे लागीं मागतात एका भयणीक आपल्या स्वंत घर जागो जावंक ती प्रयत्न करनासा सोम्या तिचेर आशिर्वाद घाल एका भयणीन आपले वेट लॉस ट्रिटमेंट सुरू केला ते यशस्वी जावच्या पासून मागता तिका तुज्या बेसांवांनी भर म्हणून जावन एक भयण आपल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या नात्रांनी बरें करून शिकोवंक आनी एकल्याचे क्रिएटीन संपूर्ण गुण जावंक मागता सोम्या तांचेर बेसांव घाल एक भयण लॉरेन्स म्हणल्यार आपल्या अंकल ताच्या आनी ताच्या कुटुंबा पासून मागता एक म्हणलो भाव सोम्या वामनजूर आस्पत्रेंत आसा आनी की चलोवंक ताका जायना सोम्या ताका बरो कर म्हूण ताचे कुटाम मागता कारवार तावन क्रिस्टल आनी कॉन्सेप्टा ह्या दोगां भयणीक फूड एलर्जी आसा सोम्या ह्या फूड एलर्जींतले तांकां गुण कर ती तुजे लागीं मागतात सायप्रस तावन एक भयण आपल्या बॉसान विजा आपल्या कितें पाटी करता एक्सपायरी जावच्या आदी विजा पाटी मेळोवंक तेजे मेळोवंक सोम्या ताका तिका फावो कर एक भयण शारजा तावन एक भुरगो बरो जावंक मागल्लें आनी तो बरो जाला देखून तुका अर्गां दिता अर्गां आनी उगलाब तुका सोम्या जेजू एकल्याचो उजवो पांय कठीण दुखता तो बरो जावंक तुजे लागीं मागता सोम्या ताका आपड बंदेल तावन एक भयण साबार दिसां उपरांत एक बरें काम मेळिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता अर्गां आनी उगलाब तुका सोम्या जेजू एक भयण दुसरे फावटी काजार जाल्लें तरी भुरग्याचें देणें आशेतात एक फावट तें भुरग्याचें देणें ताका फावो कर जेजू USA तावन रेशमा तांकां 8 वर्सांचो भुरगो आसा ADHD पिडा ताका आसा वाडवड जावंक ना शिकोवंक ताका जायना सांगलें तो आयकना आटापूंक कश्ट जाता पवित्रत्म्यान घा पूण ह्या भुरग्याक बरें करूंक ती मागतात वालेन्सियाचे कुटाम तांच्या पुताक कॅनडांत बरें काम मेळोवंक आनी तांचे उतर प्रायर तांकां आधार मेळोवंक मागतात सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल बनेल तावन सोम्या आपल्या भुरग्यांक जेडनाक MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एक भयण अर्गां दिता अर्गां आनी ओगलाब तुका सोम्या जेजू 1 लाख व्हडा समस्या ते सुटोवंक विनंती केल्या तांचेर आशिर्वाद घाल बनेल तावन आयड सल्डाना म्हणली भयण पाड दुखांनी शिराच्या पिडेन कश्ट जाता सोम्या तिका आपड आनी बरी कर आपल्या पुतान सणान बरें शिकोवंक ताचे आवय मागता ताच्या पुताचेर आशिर्वाद घाल
एका भयणी कॅनडा स्कुलान सीट मेळच्या खातीर आनी विजा मेळच्या खातीर मागता ह्या भयणीक समर्पित हांव जेजो तिका मागले बेगीन स्वाब कर सोम्यान जेजो ह्या आराधनाक आमकां कुमोगाच्या सदानीचेर आशिर्वाद घाल आनी तशेंच हे प्रसार करचे डिवायन टीव्हीच्या मालाकांनी तेच्या कुटुंबाचेर व्हिडिओग्राफी करच्या आनी म्युजीक दिवच्या आमच्या भावांचेर हे डंगरडेकर डेकोरेशन केल्ले आमच्या भयणींचेर आनी विविध रितीन कोमो करचे हांगासर भाव भयणींचेर आशिर्वाद घाल जेजो सोम्या ही सर इरादे तुका भेटून तुजे लागीं मागता हांव दिव्यर पडया आनी सोम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 सोम्या जेजो या घडी जेजो सर तुझ्या आशीर्वादा म्हणून सोम्या तुझ्या आमले रक्ताद्वारे जेजो ये सर ये जेजो ही राधे तुझ्या जेजो सफल कर सोम्या तुझा आशीर्वाद घाल सर पिढा गुण करतो दैविक होय जाऊन जाय सोम्या आमचो भावार्थाने पातील तुझे दिन दवरना जेजो we trust you and believe you Lord that you will heal you are the divine healer Lord touch and heal everyone Lord we offer ourselves to you blessed Lord with your anointed with your holy blood Jesus heal and practice Lord Jesus have hallelujah 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 Yedioda sacramenta sastangama koroya purvilyatya rupa bodla novyoriti adarya solvon veja askat vishvya bavartache baldevya zoshe bapa oshens bota ulasani stutisa potri mai ma sasna sasna ye kastalyan arsita tu kado bhaija spirita sama samina varta प्रार्थुया ये देवा विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो तुवें उडास आमकां सुटलाय तुझ्या सुटवणी सफळ सदां समचिती आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जे तंडास करताय ससनाच्या ससना आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय